जेन्ना रिजल्ट जालो तेन्ना टॉप ऑफिसर ऑफ हाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट सेड रिजल्ट्स हॅव गॉन डावन बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर ऑन द मोबायल्स आनी ती शिकनात. म्हणजे हाचो सुद्दां म्हणजे आतां हळूहळू आमकां तुमी म्हणटा की 10-15 म्हाका दिसता 10-15 वर्सांनी येतो 5 वर्सां काळानूच आमचें इतकें ड्रॅस्टीक चेंज जातलें की इट इज व्हेरी हार्मफूल फॉर द सोसायटी एंड फॉर इंडिविज्युअल ऑल्सो. हाचेर तुमचें भाश्य कितें? मोबायलाचें जेन्ना व्यसन आमी म्हणटात तेन्ना खंयच्याय गजालीचें व्यसन हाका लिमीट जशें आमी तशें मोबायलाक दवरपाक मेळना. कारण मोबायल हो आमच्या जिणेचो असो भाग जाला की थोड्यांची एक वेळा कामाच मोबायलाचेर आसता. जसो कोणी बिझनेसमॅन आसत ताका 24 तास मोबायल घेवचो पडटा. कोणी IT ऑफ प्रोफेशनल आसत ताका कंप्युटरा मुखारच बसचें पडटा. वर्क फ्रॉम होम ऑनलायन असतात लोक. पण हाजो अर्थ तो त्या व्यसनाच्या आहारी गेला किंवा एडिक्ट जाला अशें न्ही. तर एडिक्शन आमी केन्ना म्हणटात तर जेन्ना ती वस्त करपाचें हें प्रमुख्य जाता, आमच्या जिणेचो मेन प्रायमरी मोटीव जाता आनी ताजे खातीर आमचे विचार आमची वागणूक अशी बदलता की बाकीच्यो गोश्टी ज्यो पयलीं इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यो त्यो दुय्यम स्थान घेता, जाल्यार आमी व्यसन म्हणटात. आनी आमी जेन्ना सायकॅट्रिस्ट डायग्नोसीस करता की अमक्याक व्यसन जाला, हांव सोऱ्याचेंच एग्जाम्पल घेता कारण सोऱ्याचे दुश्परिणामय आमकां खबर आसा आनी सोऱ्याचें व्यसनूय जाता हें आमकां खबर आसा. आमी मोबायलाक अजून तो दर्जो दिवना. तरी आसतना सोऱ्याचें जेन्ना आमी डायग्नोसीस करता तेच आमी पॉयंट्स मोबायलाक लावूं येता. जर फाटले एका वर्सा भितर हांव 6 पॉयंटांतले जर तुमकां 3 पॉयंट मेळत जाल्यार हाजो अर्थ तुमकां व्यसन आसा. आतां खंयचे 6 पॉयंट? पयली की तुमकां ती वस्त वापरपाची आस जाता, खर आस, म्हणजे स्ट्रॉंग डिझायर टू यूज इट अगेन एंड अगेन, जाका आमी क्रेविंग म्हणटात. बरोबर, एब्सोल्युटली. दुसरी की जाचो वापर तुमी कसोच रेग्युलेट करपाक शकना. जशें तर आतां एग्जामीच्या दिसांनी सांगलें की मोबायल कमी वापरा, हें करूं शकना. सो तो कमी करपाचो किंवा तो अमक्याच टायमार वापरपाचो हें करूं शकना. थर्ड, इल्लो वापर वाडत वता, जाका आमी आमच्या सायकॅट्री भाशेन टॉलरन्स म्हणटा. जसो सोरो पिवपाक पयलीं इल्लोसो लागता जाल्यार मागीर ताजें पिवप वाडत वता. तशेंच मोबायल किंवा इंटरनेट वापर पयलीं जी आमी इल्लीशी 1 वरभरच वापरतालीं आतां ते 1.5 जाता, 2 जाता, 3 जाता आनी ताजेर आमचो कंट्रोल उरना. सो वापर वाडत वता. चवथो की जर वापरना किंवा कमी वापरले जाल्यार ताजो विड्रॉवल दिसता. विड्रॉवल म्हणजे एक तरेची शारिरीक किंवा मानसीक स्थिती जी आमी त्या वापरा खातीर कनेक्टेड आसता आनी तो वापर परत सुरू जालो की ती स्थिती पूर्ववत येता. सो ह्यो 4 गोश्टी. 5वी की जरी हे सगळे करता आनी तुमकां हार्मफूल इफेक्ट दिसले, जशें मोबायल चड वापरता म्हणून अभ्यासान नापास जालो, तरी आसतना ताजो वापर चालू उरता. बरोबर. जशें सोरो पिता तो पळयला आसतलो तुमी, ताका लिव्हराक दोतोर सांगता, ताका सूज आयिल्ली आसता, ताजो एक वेळा पडून आपटता, तरी आसतना तो सोरो पिवपाचें सोडना. सेम वीथ मोबायल ऑर इंटरनेट. आनी लास्ट पॉयंट की हें सगळें करतना आमचे जे सोशल भाग आसा जिणेचो किंवा व्यक्तिगत जीण आसा थंय निग्लेक्ट जाता. जशें मोबायला खातीर तो आपल्या फंक्शनांनी वचना, कार्यावळींनी वचना, आपल्या फ्रेंडा बरोबर उलयना, आपले शिकपाचो टायम सॅक्रिफायस करता, न्हिदेचो टायम सॅक्रिफायस करता. सो ह्या 6 गोश्टींतले जर 3 गोश्टी तुमकां फाटल्या 1 वर्सा भितर सापडल्यात जाल्यार डेफिनेटली एडिक्शन आसा.